शेखर नायक उलयता। हांव आतां करासवाडा जंक्शनाच्या मातसो वयर आहा, पेडण्या पत्रदेवी हायवेचेर। आतां आमी तुमकां हे जे दाखयता, हे जे गटराचें उदीक, गटराचें न्हू, हे सेवेचें आसतलें उदीक, हेका घाणीचो वास येता। हेका आतां कितलेच म्हयने हे उदीक हे रस्त्यार येतालें। तेन्ना आयज आमी उबे रावन पळयलें। तेच्या बरोबर म्हाज्या बरोबर सूर्यकांत आहा, सूर्यकांतान हेच्या पयलीं हेचेर व्हिडिओ केल्लो। हे 100% सेवेचें उदीक आसतलें। आमची मागणी आहा हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन की हेचेर जाता इतले बेगीन एक्शन घेवपाक, तशेंच म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन, कित्याक हो वॉर्ड म्युन्सिपालिटी घेता अशें म्हाका दिसता। कितें हे पळय खंयसून उदीक येता पळय, कशें येता पळय, उदकाची पायपलायन आहा थंयसून येता, हे दोंगरांतून भितरसून येता, अख्ख्या रस्त्यार येता हे घाणीचो घाण पडलेले हांगासर। कितें परती एकदां मागणी करता आमी हेल्था कडेन, तुमी एक्शन घ्या हेचेर म्हणून। थँक्यू। नमस्कार, हांव सूर्यकांत चोडणकर, गोंयचो आवाज, तसो रियल हेल्थ ब्युरोचो व्हायस प्रेसिडेंट। आज येयल्या करासवाड्या जे सकयले जंक्शन आसा, थिवी वगैरे वयतात, त्याच्या फुडें जरा जो पत्रादेवी मार्ग आहे, NH 66 त्याच्या सायडीक सर्व्हिस रोड आसा। आणि दुसरी गजाल शिव मंदिर जे आसा वयर, त्याच्या सकयल थंय आमी उबे आसात। हांगासर येवपाचें कारण जे रस्त्यार उदक घाण जे उदक येता, ते इतको घाण वास मारता, ते सिवेजचे की कसले ते सोदून काडपाचे। हांव हेल्थ ऑफिसर जे आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की हांगासर जे उदक सांडटा, जे व्हांवता, रस्त्यार येता, ते कसले, तेची जरा इन्क्वायरी करची। फाटीं हांवें व्हिडिओ केल्लो, तेचेर हांवें फोकस केल्लो आनी तांकां आग्रह केल्लो की हेचेर इन्क्वायरी जावची कसली ती, कित्याक हांगासर वास जो मारता, हांगासर रावूंक जायना। ताका लागून जितको बेगीन जाता तितको हांगासर चौकशी करपाची, कसले उदक कितें ते। कारण कितें हांगासर सर्व्हिस रोड जो आसा त्याच्या सकयल वयता उदक मेन रस्त्याक, ताका लागून। धन्यवाद।